मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ली आसात. रॉबर्ट आनी सिनोरा लोबो आनी तांचे कुटुंब कुलशेकर, डॉल्फी आनी क्लारा लोबो आनी तांचे कुटुंब वॉमंजूर, प्रकाश जोशल आनी पॅक्स्टन डिसोजा बोंदेल आनी तशेंच विन्संट आनी जसिंता आनी तांचें कुटुंब आंजेलोर. ह्या कुटुंबा पासत ह्या मिसा वेळार मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, थोड्याच वरां आदीं याजकी संस्करणी घेतिल्लो नवो कार्मेलीत याजक बाब अनुप किरण फेर्नांडीस आपलें पयलें मीस आज भेटोवचो आसा. ताच्या इराद्या पासत आनी ताच्या कुटुंबाच्या प्रत्येक इराद्या पासत आयच्या मिसा वेळार आमी मागया. संतोषान उल्हासान गितान गाया तुझे सशीन पावल्या अर्गाबातों गायल्या बली पेटोन जमल्या पातका वळखता सुम्यां परता काकर तामचे प्रार्था अर्गा पाठयता आदाला लेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता. संतोषान उल्हासान गितां गाया तुझे सशीन पावल्या अर्गा पाठोंक आयल्या मोगाचनो आयच्या मिसाची तेसावां अशीं आसात. विश्विता वियोला वेगस तिच्या 25व्या जल्मा दिसा, चेतन पिंटो ताच्या जल्मा दिसा, फ्रांसीस आनी विरा डिसोजा तांच्या काजराच्या 30व्या वार्षिकोत्सवा दिसा बाळका जेजूक अर्गां दितात. तशेंच बाळका जेजून केल्ल्या विशेश उपकारां खातीर जेरोम आनी जानसी गोन्साल्वेस, सातुर्निना आल्मेडा, वालेरियन वेगस आनी तांचें कुटुंब, एफ डिसिल्वा, प्रीतन तोरस, विन्संट आनी ट्रुइजा, सिंथिया आनी रॉय वास, क्रिस्टीन डिसोजा, रोशनी डिसोजा, शशिकला आनी विक्टोरिया बाळका जेजूक अर्गां दितात. एनी डिसोजा हिच्या बऱ्या भलायके पासत आनी कुटुंबांतल्या सरसान्यांच्या बऱ्या भलायके पासत जुलियाना डिसोजा खुशालनगर ही मागता. देवादीन क्रिस्टीन डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मागतात स्टॅनी आनी मार्सेल डिसोजा. देवादीन ग्रेस पिंटो हिच्या आत्म्या खातीर मागतात कुटुंबाचे सांदे. देवादीन सिरिल आनी वायलेट हांच्या आत्म्या खातीर मागतात विन्संट डिसोजा आनी तांचें कुटुंब. मार्क डिसोजा ताच्या दुसऱ्या मरणाच्या वार्षिक दिसा रेशमा डिसोजा आनी तांचें कुटुंब मागतात. ह्या तेसां बराबर आमचीं तेसां सुम्याक समर्पून दिवया. आमच्या लागीं मागणें विचारल्या सुमेस्तांचो उगडास काण तांचे पासती आमी सवळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सामका बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून
आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवर नित्य आमकां मोरयेच्या विनवणे हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वस्पोर अशें उलयता, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितलें चड हांवें तांकां उलो केली तितलें चड ती म्हजे तावन पयस सरली. बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें, हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखोंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें भागवून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचे पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचे पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मोदेगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाबय. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. दळबारांच्या देवा, आमचेशी पाटी ये. सर्गींत हांव पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशान उगडास कर. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. देवाचे राज लागीं पावला, पातकीची निबदला आनी बरी बसत मना. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय,
सर्वे स्फोरा जय जय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. ते गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडल्या म्हणालो, उठ, बायकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बायकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचेर आसा. जुजेन तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफाद सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक टकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोच रागान कटकळ्ळो. ज्योतिशांत हांव निगंट करून घेतलेल्या वेळाचरी जावन बेतलेमान आनी भोंवतणी आसलेल्या सोडूने 2 वर्सांच्या सोमेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जण जिवीशी मारयलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. एक भुरगें रडल्यार या त्या भुरग्याक दूख या बेजाराय जाल्यार ताची आवय त्या भुरग्या लागीं धांवून वता आनी त्या भुरग्याक बुजोवंक प्रयत्न करता या बुजोवंक शकता. तशेंच आमी कश्टांत दुखांत आसतना आमची सर्गींची माय आमकां बुजोवंक तयार आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कार्मेल मायेच्या फेस्ता तयार जावन आमी कच्छच्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसा आमी आज आसा आनी आज आमी नियाळसो संदेश दवरून आसा, दुखेस्तांक बुजवण जाल्ली मरी. हो संवसार दुखाचें कोंड. एक बायशें ह्या संवसारांत जल्मता. जल्मल्यांच तें बायशें रडटा आनी वाडून येतना संतोश, दूख, कश्ट आपल्या जिवितांत अनुभव करून आख्रेक आपल्या दोळ्यांत थावन एक तेंबो उदक गळोवन ह्या संवसाराक आदेस म्हणटा. म्हणजे कश्ट, दूख, सुख, संतोष, निंदा ह्या संवसाराचें एक अविभाज्य अंग जावन आसा. कुर्साविने संतोष ना आनी हें आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्तान आपल्या जिविता मुखांत आमकां दाखोवन दिलां. आमच्या संतोषा खातीर म्हणजे आमकां देवाची भुरगीं करून तो संतोष आमी आमचो करून घेवच्या खातीर तो ह्या संवसाराक येवन कश्ट सोंसलो, कुर्साचें नालिसायेचें मरण पावलो आनी अशें आमच्या कश्ट दुखांक ताणें एक खरो अर्थ दिलो. आयच्या सुवातेंत आमी हेरोद राय आनी त्या ल्हानशा नेंतुल्या भुरग्यां विशीं आयकता. हेरोद राय आपल्या राजवटेंत एकलो रायजांचो भुरगो जल्मला म्हणून कळीत जातना त्या भुरग्याक जिवीशी मारून पळयता. कित्याक नातल्या तो भुरगो वज जावन आपणाची राजवटी वोडन कांगेत म्हणल्या त्या खोट्या चिंतपाद्वारी. अशें तो भुरगो कोण म्हणून कळीत जायनातल्या तदाळा तो हेरोद राय आपल्या शिसांक धान्न हर एका ल्हानशा नेंतुल्या भुरग्यांक जिवीशी मारूंक हुकूम दिता. ह्या ल्हानशा नेंतुल्या भुरग्यांनी कित्याक अशेली दूख या कश्ट सोंसचे पडले? तांकां कित्याक असले मार्तिरांचें मरण पावोवचें पडलें? वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हो संवसार आमी पळयल्यार आधुनिकांत वाडून आसा, टॅक्नॉलॉजिकांत मुखार येवनूच आसा आनी आमी बसले करता न्हू, सबार संगत्यो करूंक शकता. पूण ह्या दिसांनी एक ल्हानशा
दोळ्यान दिसनातल्या त्या वायरसा द्वारी आमचो हो संसार कंगाल जाला. सबाळ कुटुंबां आपल्या दिसपट्ट्या खाना खातीर पेसारतात आनी थोडी कुटुंबां ह्या वायरसाक वळख जावन आपल्या त्या संसारांतून आपल्या त्या विलेजांतून बहिष्कार गेल्ले बरी जिवन आसात. ताच्या की आनी थोडी कुटुंबां आपल्या मोगाच्या मनशांक आदेवस म्हणून तांकां एक अकराच्या फावटी तांचें तोंड पळोवंक जायनासतना अकरेक तांचे बरी मोदनाची रीत करूंक जायनासतना दुखेन आसात. तांच्या काळजाचे आट्याविटे तांकां कोण बुजवून दिवंक सकत. तर ह्या संवसारांत आमकां बुजवून दिवंक कोणूच नात गाय. ह्या संवसारी वस्तुतान आमकां शाश्वत बुजवण मेळोवंक साध्य ना आनी तें मेळटा म्हणून आमी पातयल्यार ती एक फट गजाल. त्याच देखून आमकां बुजवण दिवचे खातीर देवान 2 रुपां ह्या 2 मनशांक आमकां दिल्यांत. एक मनशा रुपां आयिल्लो तो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या पवित्र काळजा मुखांत आमकां तो आपणाशी आपयता आनी म्हणटा, कश्ट येतले न्हू, वचान वयतले न्हू, येया तुमी म्हजे सरशी, हांव तुमकां विशेव दितलो. तशेंच दुसरी जावन आसा आमची मरी. आपल्या जिवितांत आयिल्ले हर एक कश्ट हर एक दूख तिणें मोगान स्विकार केले. देवाच्या आदारान ते कश्ट दूख तिणें फुडें केले आनी अशें आपल्या जिविता मुखांत आमकां ती बुजवण दिवंक शकता. त्याच देखून सांजुआंव दामासीन अशें मरयेक एका सरकारी आस्पत्रेक सरी करता. तो अशें सांगता, सरकारी आस्पत्रेक हर एक तराच्या पिरेस्तांक वचत, ह्या हर एक तराच्या पिरेस्तांक ते एंट्री आसा आनी सबाळ पिरेस्त त्या आस्पत्रेंत गूण जातात आनी थोडे आपूण गूण जायनातल्यार तांकां मतीची सवकासाय लाभता. मोरी देवाच्या पुताची आवय जावचें एक वत्ते संतोशाचें भाग तिका फावो जालें. पूण त्याच मरयेक आपलो पूत निरापराधी जाल्यार आपल्या दोळ्या मुखार कश्टांचें वाजान वावून त्या कालवार परत पर्यंत चलोन वचचें. निरापराधी तरी कुसाचें नालिसायेचें मरण पावचें आनी आखरेक आपणे केळिल्ल्या त्या उस्क्यार त्या पुताची निर्जीव कूड त्या उस्क्यार घेतना तिका कितले दूख भोगले जायत. तिच्या काळजाचे आट्याविटे कोण जाणा जावंक शकता. पूण हे सर कश्ट दूख तिच्या जिवितांत असो संतोष काडून व्हरूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार ती देवाचेर बरो वचून देवाचेर एक पातयेनेचें जिवीत जियेतली आनी तिणें देवाचेर अखंड पातयेनी दवरलेली आनी अशें आपल्या जिविता मुखांत आमकां ती बुजवण दिता. तर आमच्या जिवितांत कश्ट दूख येता आसतना आमी कुत्सा वयल्या त्या आमच्या क्रिस्ताचेर आमचे दोळे उबारया, मरयेतावन बुजवण घेवया आनी एक खरी क्रिस्त जिणी जियोंक त्याच जेजूतावन आदार मागया. आमेन. Mola de tirwe bangaru pe na sunyam boche lagi jivan boche dene duje arpita ye dunya santo sulas Moje cinizo, umia soben betonika, kustani wa, moje purizo, waina soben betonika, mola dirve, bangaru pe. Sumya moche lagi
मुच्या भाव बहिणीनो मुचे आणि तुमचे बलिदान पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हूण मागता हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पोसबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान आमकां मर्येतावन जल्म घेतना तिचे आमकां पण विबारूंक ना पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपले घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानतात असली जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया. वयर आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोन म्हूण वळवळ आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन आमकां मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वत्ती तुजी विस्मिता सर काळी मनशां थंय कितली आपारिमेत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकारणीचेर काकुळटीन तुजें नदर घाली आनी असो सर्वंदा मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सरगार तांचे वाखाणेन आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गाता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मनान सोसूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज केयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेज मनशा पासून तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाचा सगुण परगटूया. Jesu, तुझे मरण आम्ही स्मरणता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटला तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवो आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजलीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरिये देवाची माये सांगाती बागेव दमदुतां आनी सहकाळी तुका मानवतल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदाची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुजे उदा काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या राजवडपी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवट्यान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती बागी सोम्या तूं म्हजे भितर आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली औत्मी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां
जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सगळ्या म्हज्या काळजा देवाशी म्हजे मुखां तुजो बावडो लावडा आनंदा गांधीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सर्गीन निर्बार सांडून संस्कार आयलोळी देखून अर्गा तुका सोमिया उत्साह धरून आमची सोडवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी म्हूण म्हजे मुखां तुजो बावडो लावडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा प्रार्थुया. कन्वया बापा भाग्यवंत आमकां मरयेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आमकां मरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वंदाची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनेया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. हलका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे त्या सवा जेजू बाळकाच्या पांय तळांत आमी दवरुया. सगळो संवसार बरो लोक जायत्या कश्टांत आसा. ह्या कोरोना वायरसा द्वारे कोविड-19 ही पिडा सबारांक आयली. सबार जाण कश्टाले आनी सबार जाण आनीकी आस्पत्रेनी वा हेर जाग्यांनी कश्टून आसात चिकित्सा घेवन आसात. तांच्या भलायके खातीर आमी मागचें. आनी 2-3 म्हयन्यांत हांव सारकें काम नासतना दिसपडतो ग्रास जोडूं जालें जायते काम येयली. कश्टांत सांपडल्यात. दिसपडतो ग्रास दिसपडतें जेवण सयत सबारांक मेळचें कश्टांचें जालां. ह्या आमच्या दुर्बळ भाव भयणी खातीर आमी मागया. इस्कालां कॉलेजी सुरू जायनासतना परीक्षा जायनासतना जायत्या विद्यार्थींक सांगत आसा तांच्या आवय बापायक शिक्षकींक जायते समस्या जाल्यात. कितें करचें म्हणून समजना. तांच्या खातीर आमी मागता आसतना सरकारान सारको निर्धार घेवंक जेजू बाळोक पवित्र आत्म्याचें सकत आनी उजवाड तांकां दिवन दिवं म्हूण आमी मागया.
आमच्या हेर खासगी त्या सामान खातीर आमी मागचे जेजू बाळका सगळें समजता तें सगळें पळयता तेज्या कुशेक खालती मान घालन सोम्या तुजी खोशी जावं म्हूण सांगचें तसलें धैर्य आमकां मेळोवन दी आनी आमचे वयले सर्व कश्ट तो निवार दी म्हूण आमी मागया आनी आज प्रत्येक जावन आयच्या सुवातेर हांव प्रेरीत जाल्ली आमी कोणाक तरी आमचे पैकी कसली नांव नातली वा समजा नातली पिडा आसा कुडीन कितें तरी घडटा कसली एक दूख कसली एक चिन्ना बोगणां कित्याक अशें जाता म्हूण आमकां समजना पिडास मेळना जायती वखदां केली दोतोरांतान दोतोराक कशें आस्पत्रेतान आस्पत्रेक आमी धांवल्या पिडा मेळोना पिडा मेळ्ळ्यार पिडा गूण जावना असलो अनुभव जाली जर कोणी आसात आमी आमकांच विचारया कोणाकी हांवें बोगशी नासतना बोगसणें इन्कार केला गे कोणाचेर म्हणून म्हाका राग आसा गे कोणाचेर म्हणून म्हाका हगें आसा गे कोणें तरी म्हाका म्हज्या ल्हानपणांत वा थोड्या वर्सां आदीं म्हाका दूख येयलें तें आणकी म्हाका भोगता तो एक मोतयेचो खालचो खाय बोजेर आसा आनी तें चिंतूंकूच म्हाका जायना तसले कसले संदर्भ आसल्या ते आतां मोतीक हाडया आनी तसल्या संगतींक राज्य जावंक ताणें म्हळें ताणें तशें केलें पूण जेजू म्हाका बोगसूंक जाय म्हाका बोगसूंक धैर्य दी सकत दी म्हूण आमी मागया आनी खंडीत जावन जेन्ना आमचें अंतस्करण नितळ जाता मोत हाळू जाता काळजान तावन म्हज्या दुस्मानाक म्हाका दूख येयल्ल्याक हांव बोगशितां आपशीच म्हाका भलायकी मेळटा आज असली एक आत्मीक भलायकी आमी जोडून घेवंक प्रयत्न केल्यार जायत्या जाणांक आमकां कुडीची अपूर्वाची भलायकी मेळटली मोतीक समाधान मेळटलें बरी न्हीद पडटली जिवीत सगळें सुगामाचें शाबेताचें जातलें एक घडी बरो आमच्या दोळे दांबून भक्तीपणान ह्या कृपे खातीर जेजबाळका कडेन आमी मागया सोम्या म्हाका बोगसूंक जाय सोम्या म्हाका राजी जावंक जाय म्हाका कश्ट मारतात म्हाका बळ दी म्हाका धैर्य दी जेजू बाळकाचो आदार मागोन म्हणया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पिता उगडाने केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावने उखललो आसता तुका प्रार्थनेन उलमतल्या सगळ्यांक देन आयक आनी तुज्या बेसावने भर आमेन आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशें संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां वार आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान बरे कृपे बरले येशू तुजे सांगता आश्रय पिता तूं सदैव आनी सदैव फॉल जी खुशी जेजू भगीन मरिय देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान बरे कृपे बरले येशू तुजे सांगता आश्रय पिता तूं सदैव आनी सदैव फॉल जी खुशी जेजू भगीन मरिय देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान बरे कृपे बरले येशू तुजे सांगता आश्रय पिता तूं सदैव आनी सदैव फॉल जी खुशी जेजू भगीन मरिय देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसावंकार आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसावंकार आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचे बेसावंकार आनी आमचे मागणे परत भक्तीपणान जेजू बाळका कडेन आमी मागया ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुडीचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले फिरमोदे भरले मोवाळ काळीस आमचे मागणे स्विकारसून दी आनी इतल्या अदरगार मागची कृपा आमकां दिवून दी काळ आमचे सर कस निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वगळूच्या सदां सर्वदा आमेन आमकां जेजू बाळकाक एक घडी समर्पण दिवया आमची मोत आमची कूड
आमचें अंतस्करण आमचें काळीज सगळ्यांच जेजू बाळका समर्पण दिया. काड आमचेले सर्व कश्ट आनी निरासपण आनी तुजी खूब मोगाने बजवण आमकां धाड म्हूण आमी सांगलें जेजू बाळका कडेन. परत ही उतरां आमच्या मोती काडया. काड आमचेले सर्व कश्ट आनी निरासपण, सर्व मोतीची बेजाराय, सर्व कुडीची पिडा शिडा हें सगळें पयस कर जेजू. हांवें आदारलें, म्हजें पाप म्हाका बक्षी, नितळ मन, नितळ अंतस्करण म्हाका दी. आनी अशें मोतीची आनी कुडीची बरी भलायकी जावं दी. म्हजें तुवें म्हाका दिवचें दैवीक देणें. जेजून हे घडये म्हाका आपडलां, म्हाका भलायकी दिल्या म्हळ्यार धैर्यान पातयेवन ताका अर्गां दिवन म्हणया, ये भोव उद्दार बाळू जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां केल्ले हे त्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजोबाच्या आजोबाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कर्णांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळगा जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आमी आतां मागताव. हें बेसांव न्हयच आमचेर, संवसारांतल्या हर एका मनशाचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर जेजू बाळगाचें भलायकेचें बेसांव पडोवन दी म्हणून भक्तीपणान मागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सव्यार रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां मोतीची आनी कुडीची भलायकी दिवन तुमकां दादोशी करूं. जो बापा आनी परत पेसवें जियेतानी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ही भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल मायेनी राणी म्हूण वाकणता. आपणाक शारंदसी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुसार उमकळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुऱ्या मातवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोती म्हूण मानून घेतली. गलचे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बये माये. कतनातले अवकारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे धैर्या सुक्रा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार ग्रतपातेनेन आनी तिरबुरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफा देवा मुखार दवरता. आतां आमचे सर वैयक्तीक गरजो कार्मेल माये मुखांत बापाक समर्पून दिवया. प्रत्येक जाण मागया आमी ह्या कोवीड वायरसांतल्यान आमकां जाता तितले बेगीन मुक्त करूंक उगडास कर. हे बोध दयाळे अवंकार मरये, तुज्या आश्रया दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदिल्लो. कोण कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणीच आयकूंक ना. हे पातेने दरेकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अवकारीचे अवकारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंत्रीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देव पुताचे माये, मुझी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन मुझे मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमा मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवीन फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, आमो प्रियंका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी आमो पासो विनंती कर. नमा मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवीन फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, आमो प्रियंका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी आमो पासो विनंती कर. नमा मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवती मरिये देवाची माये आमो विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमापासून विनंती कर. अर्गम प्रार्थन हे भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तू जावन आसता तू आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर उपकारांक अर्घ दिता. वऱ्या पातयेन तुजी भेटीन घाल्ल्या सर्वां कश्ट वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्यां देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तू आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या फुडें आमी तुजे दसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीची प्रार्थना करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बायकाचे कृपे वरवीं आमेन. ध्यानाची दर्शकी मिस्तिकांची मस्ती पूर्णमय तुझी सरी सुबरी पूर्णमय तुझी सरी गरम कांची सुबरी आसोद कल्पनाचे ध्यानाची दर्शकी मिस्तिकांची मेस्ते पूर्णमय तुझे सरी करंकांची सुबरी पूर्णमय तुझे सरी करंकांची सुबरी मोगाळ पुता सोमे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां बगे कुसाचे कुळायनी आमकां आमच्या दिवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे